वर्सान वर्स जात आहे पूण सडनली ते बंद जात आहे आनी ते परत रिवायव करपाक परत चालू करपाक जायते त्रास जातात. तेजे भाशेन CRC क्लबाचे कप इंटरव्हिलेज जो पयलीच फावटी जो प्रेसिडेंट आहलो सँडी डिकोस्टा ताणें हो टोर्नामेंट स्टार्ट केला चिंचोळचे गांवच्या फुटबॉलाक वयर काडपाक तशेंच गांव दुसरे टिमी जे प्लेयर आहाय तेन्ना तेजे भाशेन त्या टायमार आसले सरपंच वालिंदिनो बारेटो आयज पासून ते फुटबॉलाक तेन्नाय सपोर्ट करताले आयजूय ते सपोर्ट करतात. सो सँडी तुका सभासकी दिता कित्याक तुवें तुजी तकली तुजे कम्युनिटी त्या टायमाची कम्युनिटी घेवन तुवें हो टोर्नामेंट स्टार्ट केलो म्हणून. पूण कांय वर्सां फाटीं कळते बंद उरलो कांय कारणां लागून पूण परत तो स्टार्ट केलो आमचो बॅनी डिकोस्टा आनी ताजे टिमीन. तुमकां सभासकी दिता कित्याक चिंचोळी गांव सदांच फुटबॉलाक मुखार कितले प्लेयर जाल्ले आहात ते आमच्यान सांगपाक म्हाका दिसता व्हडलें दीस जातलें. ते गांवांनी क्लबांनी गोंयच्या टिमी ते इंडियाक खेळलेले आसात. सो चिंचोळी CRC क्लबाक हांव तुमकां सभासकी दिता कित्याक परतो तुमी टोर्नामेंट स्टार्ट केलो आनी आमकां परते जायते चिंचोळीचे गांवांत तशेंच दुसऱ्याय गांवचे बरे बरे फुटबॉल प्लेयर मेळटलो. तेजे भाशेन हांवें दोनूय टिमीक आमचे युनायटेड बॉयज ऑफ अंबावली तेजे भाशेन कानाकोना स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाक सभासकी दिता आयच्या ह्या फायनलाक तुमी पावले म्हणून. फर्स्ट हाफ आमी बरे भाशेन चयले आनी तुमी बरो खेळ आमकां दाखयलो. सद्याक अंबावली 1 गोलाक लीड आसात पूण सांगूंक जायना फुटबॉल ते गेम केन्ना ड्रॉ जातली केन्ना कोण जिखता सांगपाक जायना. सो हेय सेकेंड हाफ आमकां बरे भाशेन बरें फुटबॉल चोवपाक मेळटलें म्हण हांव आशेन रावतां. तेजे भाशेन सभासकी दिता सगळे लोकांक तो इतलो लोक तुमी आयले आनी ह्या फायनलाक आनीकय नेट येयलो म्हणून. सो आनीक एक फावटी CRC चिंचोळी क्लबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमी म्हाका आयच्या दिसाक एक ऑपॉर्च्युनिटी एक चीफ गेस्ट म्हणून हाडलो म्हणून देव बरें करूं.